नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावतीन कारवार तालुकाच्या उळगा हांगा क्रीडा उत्सव आयताराक जालो। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उळगा घटका वतीन शुद्ध स्वदेशी खेळाचो क्रीडा उत्सव जालो। हो कार्यक्रम हळगा RSS वडील कृष्णा गाड आणि उळगा शक्ती क्लिनिकाचे डॉक्टर गिरी जोशी हेमी हे उद्घाटन केले। या क्रीडा उत्सवात शुद्ध स्वदेशी खेळ म्हणल्यार कबड्डी, ध्वजापहरण, दोरी ओड, साखळी खेळ, चक्कर व्हरचे आणि विविध खेळ खेळिले। तसेच विजेताक पुस्तक बक्षीस दिले। अखेरच्या कार्यक्रमात अरविंद नाईक आणि विठोबा नाईक पावणे जावन हजर आशिल्ले। पर्यटकासाठी हो रस्तो वन विभाग वापरू दिता, पण ह्या रस्त्याक डांबर किंवा कॉन्क्रीट घालूक कित्याक दिना असो प्रश्न सार्वजनिक करते आसात। जोयडा तालुकाच्या बाजार कोणम ग्रामपंचायती भागात येवचे कुवेशी गावात जगप्रसिद्ध कॅनोपी वॉक आसा। करोडांशी रुपये खर्च करून हांगा कॅनोपी वॉक केलात। हांगा सद्दी जास्त संख्येत पर्यटक येतात, पण स्थानिक लोक मात्र ह्या रस्त्यान नाइलाजाक संचार करत त्रास भोगतात। ते आम्ही आता शीक झाली काय एक डॉक्टरकडे वयचले म्हणले आमका काय हे ना आणि आम्ही कशी परिस्थितीन जगता हांगा काय ते रस्त्याक लागून कोण आमचे भुरगे असलेले ते असता गोया आम्ही काय म्हणू करचेले कोण शीक झाल्या होर म्हणल्या गाडी कोण घालीना कित्याक जायना म्हणटा फॉरेस्टर बी करूंक दिना म्हणटा का कोण दिना म्हणा आमका खबर ना येले सांगता की जातलो म्हणटा थोडे ना म्हणटा मागीर आम्ही काय करचेले आमका काय फुडले काय खबर आसा ना कोण काय करतात म्हणून रस्तो एक आमका मेन जाय आम्ही मरता म्हणल्यार आमका कसलेच आनी काय हे ना पहिले सगळे जण गरीब असा आता एक कोणाक भाड्याची गाडी सांगली आल्या 100च्या 1000 सांगतो गरीब एवढं काय करतात काय म्हणून करू शकता आणि 1 रुपयाचं काय प्रॉफिट ना आमका आमका भय दिसता कोण मोटरसायकलवाला कोणाक करून येत मागता की देवाकडे फक्त आमका एक रोड करून दिल्या पुरो। केसर लोक ते बाजार कोणंग मुख्य रस्त्यापासून कुवेसी गावाक संपर्क करूक रस्तो आसा, पण हो रस्तो गेल्या काही वर्सांपासून पाड जाला। स्थानिक लोकांच्या मागणे प्रमाणे हांगा रस्तो दुरुस्त करूक सरकाराच्यान रक्कम बी मंजूर जाली। तशेंच रस्तो करचे काम सुद्धा सुरू झाले, पण हो रस्तो वन विभागाच्या सूक्ष्म प्रदेशात येता अशें सांगिल्ले वन विभागान रस्तो करचे काम आडयले। तेजेन हो रस्तो अर्दोट उरलो। रस्त्याक माती आणि खडी घाण बी रोल मारिलो तरी की हो रस्तो पूर्ण जालो ना। डिपार्टमेंटाबद्दल काय ना मेन म्हणल्यार आमकां हांगा अशी समस्या जाल्ली आसा की एक बायक व्हरतलो म्हणल्यार चान्स ना फुडल्यान गाडी येयल्यार सायड दिवपाक रस्तो ना म्हटल्यार ते खडयेचेर अशे इतले त्रास जाला अक्षरशः कोणी बरो ना ताका व्हरोंक जायना आणि इवन त्यांची मोठी बशी येऊन रस्तो सगळी खडी वयर काढलेली आसा
ते बशी येवं त्याच्या बद्दल बी आमकां काय ना जाल्यार बी आमगे रस्तो एक डांबर करून दिवचे अशें हांव त्यांच्या डिपार्टमेंटाकडे मागता PWD कडेन मागता इतले की आमचे 25 घरां आसात आणि हांगा एक 10 घरां आसात अशी टोटल आमची 50 घरां आसात ह्या गांवांत आमकां फक्त आमचे डिपार्टमेंटा बद्दल कांयच ऑब्जेक्शन ना फक्त आमकां जाय म्हणल्यार आमचो एक रस्तो जावचो अशें हांव त्याच्या डिपार्टमेंटा कडेन PWD कडेन आणि आमच्या DC साहेबा कडेन सगळ्यांकडे आणि मोदीकय हांव हें करता की आमचे त्याच्या ॲपांतल्यान त्याचे गॅप आसा की हर घर में रोड होना चाहिए ऐसा त्याचे गॅप आसा त्या ॲपांतल्यान सुद्धा खंयच्याच इतल्यान आमचो रोड जावचो इतल्याच हांव देवा कडेन मागता रोड आतां जातना म्हणल्यार फर्स्ट प्रेफरन्स कशी आसा की आज डिपार्टमेंट कितें म्हणटा तुम्ही एक ॲप आसा त्या ॲपांतल्यान तुम्ही अप्लाय करा परमिशन घ्या म्हणटा PWD कितें म्हणटा व्हडले पण परमिशन मेळना म्हणटा हितून आतां दोगा भितर कन्फ्युजन कितें आहा तें आमकां खबर ना पण आमकां खंयचे परिस्थितीन आमी हांगा कितलेशे आमचे जाणटेले रावताले आजूय आमी हांगा रावता पण आमकां रोडाची इतली गरज आसा शिक्षाच्या म्हणजे भुरग्यांक सुद्धा स्कुलाक वयतलो जाल्यार सकाळ ताका पावयतलो जाल्यार हाल जाता इतली परिस्थिती वायट आसा कुवेशी गावात आशिल्ले कॅनोपी वॉक हांगा सद्दी पर्यटक वाहन घेवन येऊ शकतात कॅनोपी वॉक करतना आवाज करू शकतात तर रस्तो करूंक मात्र सूक्ष्म प्रदेशाचो कानून लागता असो प्रश्न स्थानिक लोक करतात तेजेन गेल्ले काही वर्सां फाटीं रस्तो आडोवन घेवन कॅनोपी वॉक बंद केल्ले पण थोडे दिसान हे परत पर्यटका खातीर सुरू जाले आनी आतां पर्यटकाक वन विभागाचे वाहन ह्याच रस्त्यान व्हरता पण पर्यटकाक एक दिवसा खातीर हांगा येवंक वन विभागाच्या वाहनाचेर त्रास जायना जाल्यार सद्दी ह्या भागाच्या लोकांक फातराच्या आणि पावसात चिखलाच्या रस्त्यान वचूंक त्रास जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमगेले योजनेचे हर घर रस्ता आमकां नाका तर आमकां 50 घरांक मेळून एक रस्तो दिया अशी मागणी स्थानिक लोक करतात पयलीं आतां 4 कोटी सँक्शन केला म्हणटा जर परमिशन आमचो रोडाक नसले जाल्यार आमी कितें म्हणटा सँक्शन कित्याक केलो तुमी आमचो प्रॉब्लेम तो सँक्शन कित्याक केलो आनी मेन तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर घेतला तो कितें म्हणटा तो ह्या रोडाचे आमकां लेटर दाखय म्हणटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ताका तो कितें म्हणटा फॉरेस्टांनी हाडयला म्हणटा फॉरेस्टांक विचारल्यार फॉरेस्ट म्हणटा लेटर त्यांनी आमकां परमिशन लेटर दाखोवन आनी स्टार्ट करूनी म्हणटात जाल्यार 2-3 फावट बॅटलिंग केला तर अजून पर्यंत कित्याक पेंडिंग दवरला ते आमकां खबर ना टुरिस्ट आता डेली डेली आता गाडी चालू असता त्यांची जाल्यार ते म्हणटानी फॉरेस्ट आमकां परमिशन लेटर दाखोवना तेणी म्हणटानी आता तो कॉन्ट्रॅक्टर सांगपाक जाय की कॉन्ट्रॅक्टर आपूण तिने सांगूंक जाय की आपल्याकडे लेटर आसा बाबा आमकां स्टार्ट करपाक चालू करपाक दिया तुम्ही म्हणून फॉरेस्टाचो काय इश्यू ना म्हणटात फॉरेस्ट फक्त कॉन्ट्रॅक्टर आमकां काय डिटेल येवन सांगना सारखे तेणी तरी सांगूंक जाय की बाबा कित्याक लागून रायला आनी खंयच्यान आमकां सेंट्रलाच्यान बंद कर म्हटल्यार जाल्यार काय तरी कळों जाय न्ही कारवार तहसीलदार कचेरीत सोमवाराक सार्वजनिक अहवाल स्वीकार कार्यक्रम MLA रुपाली नायक हेमी केले
ह्या वेळाचेर खूब इतल्या लोकांनी आपली समस्या सांगले, काही समस्या जाग्यार मोकळी केली, तशेंच सार्वजनिकाल्या समस्येक पर्याय दिवंक क्रम घेया म्हूण MLA रुपाली नायक हेमी अधिकारीक सूचन दिले. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात येतल जाल्यार सत्री बराबर घेवन येवं जाय, कारण हांगा खंयचे म्हयन्यांत केन्ना पावस पडटा सांगूं जायना. सोमार दनपारा कारवारा सुमार 25 मिनीट मुसळधार पावस पण जनजीवन अस्तव्यस्त जालें. कारवारात अजूनही पावसाळो चलना. हांगा म्हयन्यांत 4 ते 5 पटी पावस पडटा. पावसाळो चल्लो म्हूण सत्री, रेनकोट घराक दोन येयल्ल्या लोकांक सोमार दिवस पावसान भिजयले. अकस्मात पावस सुरू जाल्ल्यान सत्री नाशिल्ले लोक दुकानांत रस्त्या बाजूच्या घराक वचून आश्रय घेयले. तशेंच दनपार नंतर बी पावसाचें वातावरण आशिल्लें. रात्रीन पावस पडची शक्यता आसा. कर्नाटक नवनिर्माण समिती आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.